सोनसड्यार एक पेड माँ के नाम ह्या मोहिमेखाला झाडां लावपाचो उपक्रम हातीन घेतला। संवसारीक पर्यावरण दिसा निमतान ह्या उपक्रमाक सुरवात जाली। सोनसड्यार कोयराच्या वासाक लागून लोक येवपाक सोदिनात, पूण आतां झाडां लायले उपरांत सोनसड्याचे रूपडे बदलतले अशें मंत्री विश्वजिताचें म्हणणें। ह्या प्रकल्पाच्या माध्यमांतल्यान सोनसड्यार रान वाठार तयार करपाची आमची मोख आशिल्ल्याचें विश्वजीत सांगता। गोंयांत फुडल्या 3 म्हयन्यांत 5 लाख झाडां रोयतले अशें मंत्री विश्वजीत राणेन सांगलें। मेन म्हणजे कितें आयज दिगंबर कामत साहेबान आमकां जमीन आयडेंटिफाय करून हांगा दिल्ले आसा, पूण हे एक लेगसी डंप आनी जे खंय लोक पळोवपाक तयार नाशिल्ले तेका आयज कमिटमेंट दिता। देशाचे प्रधानमंत्रीन एक पेड माँ के नाम म्हणून आयज इनिशिएटीव घेतलेले आसा आनी गोंय राज्यान आमी एक ल्हान राज्य आसून आमी ह्या फुडल्या 3 म्हयन्यांत 5 लाख झाडां आमी कमीट करता। आमी देशान जे प्रधानमंत्रीचे विजन की आयज पर्यावरण कडेन जोडून घेवपाक आईक कशें आमी मानतात तशें पर्यावरणाक मानपाचें। आयज हो प्रकल्प आयज बाब दिगंबर कामताच्या हातीन आयज हांगा ह्या सोनसड्याचे लेगसी डंप म्हणून ताका नांव दिल्लें आसा। त्या लेगसी डंपच्यान एक सुंदर अशें एक पर्यावरणाचे एक वेगळे तरेचे एक एनवायरमेंटली फ्रेंडली अशें एक वेगळे तरेचे एक डेन्स फॉरेस्ट हांगा एक आमी तयार करपाचो आमी पळयता। वॉकवे आसतले, सगळे आसतले, स्टुडिओ पॉट म्हणून आमी ऑन बोर्ड घेतलेले आसा। हे बाब दिगंबर कामताक एक अभिमान आसतले की बाबा अर्बन डेव्हलपमेंट आनी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान तेंचे मनान जे कितें आहा तेंचे गायडन्स घेवन आमी हे एक सुंदर अशें एक परिसर डेव्हलप करपाचे आयज आमी कमिटमेंट दिता। आयज प्रधानमंत्रीन मोहीम चालू केल्ली आसा आनी ह्या दिसा हांगा ह्या सोनसड्याच्यान आमी हे एरिया आमी एक सुंदर अशें एक पर्यावरण आनी एक ओवरऑल एनवायरमेंट करपाचो आमचो प्रयत्न आसलो। आनी सगळे आमी खर्च खंयच्यान करपाचे ते चिंता करूं नये, ते खर्च करतलेच आनी सुंदर असो प्रकल्प आमी करतले। तुमीच म्हणटले फुडल्या वर्सा की बाबा बरो प्रकल्प तुमी हात लायलो आनी हे तुजे डंप बी कांय दिसचे ना फाटल्यान। आता दोन्ही सायडीन प्लांटेशन फॉरेस्ट इल्लें करून मुखार ते पेड आसा पळय त्या पेडाकय सभोवतणी सगळें फुल ब्युटिफिकेशन केल्लें वतलें, सगळें झाडां रोवन वातावरण टोटल एक 6 म्हयन्या भितर बाय डिसेंबर म्हळ्यार पळया सगळें वातावरण सगळें सोनसड्या भितर चेंज जाल्लें दिसता। गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर भीमा पाटील।